सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नातालिया पेरेरा ह्या आमच्या भयणीच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया दिलायला पेरीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया निलू कुलासो आपल्या भलायके पासत मागूंक लायता. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता. आल्तो चिकाली गुस्ताव डिसोजा, इग्रेजा जुआंव सांतान फेर्नांडीस, माटवे दाबोली सेलिना अब्रांचीस, आल्त दाबोली सिप्रियान डिसोजा, बिहाइंड NSD आल्त दाबोली आल्फ्रेड लोबो, नाकेली पिएदाद फेर्नांडीस, देवसुआ पिकेन जॉन लुकस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. तशेंच केरीत भाशेन मागुया आतांच कळोन आयलां ते भाशेन सांत आंतोनीच्या कोपेला लागीं जो आमचो फुरीस आसा ताचेर कोणें तरी आताक केल्लो आसा. कितली डॅमेज जाल्या कितें जालां तें आजून सारकी खबर ना. पूण ज्या कोणें हें केलां तांची काकूत कोर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल म्हण करीत भाशेन मागुया. आनी आमच्या दोळ्या मुखार जेन्ना आमकां घडये दिश्टी पडटलें तेन्ना आमी आबूज जायना जावपाक वो आमी खाला पडना जावपाक आमकां सगल्यांक भोव करून चिखलेकारांक आमी कृपा देवा लागीं मागून घेवया. आनी हें सगळें जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें आमी उक्त्या दोळ्यांनी पळोवंक आनी देवा मुखार आमी घोटायेन जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जेजू सेवा करूंक आयला आनी सेवा करूंक आयला तेन्ना तो सगल्यांची सेवा करता आसतना ही सेवा करूंक दुसऱ्यांची सेवा घेता. आपले पासत न्हय पूण मिसावां पासत. आनी ह्या मिसावांत जायत्यो अस्तुऱ्यो आसात. किरीत भाशेन पवित्र सभेन आनी ह्या संवसारान अस्तुऱ्यो जायतो वावर करता. ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ज्यो अस्तुऱ्यो दीस आनी रातभर आपलो वावर पवित्र सभे पासत ह्या समाजा पासत दितात तांचेर आशिर्वाद मागुया. आनी जायते फावटी हो वावर घडये आमी मानून घेवपाक चुकल्या वो आमी जायते फावटी तांकां किकोन केल्यान जावं आमच्या घराब्यान जावं आमचे पवित्र सभेन वो जावं ह्या समाजान असल्या आमच्या चुकींचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे पुर्जेचे सेवेक बाग्योन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रोक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनंतीन भावार्थान आमकां घोट आनी थीर कोर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार देव जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण आमी पोरगोट्टाव जाल्यार मेल्यां ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरली थोडी जाणां कशें म्हणटात.
मेलेल्यांचे पुनरुज्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनरुज्जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची पोरगोटणी निर्फळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जावता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला. पूण मेल्यांत ती पुनरुज्जीवंत जायना जाल्यार देवान ताका पुनरुज्जीवंत करूंक ना. मेल्यांत ती पुनरुज्जीवंत जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनरुज्जीवंत जावंक ना, आनी क्रिस्त पुनरुज्जीवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ताच्या एकपोटांत मेल्यात तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवासो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशावन आमची गोट ओदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजें मुखामोल बगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. पुतूर म्हणया. तुजें मुखामोल बगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थून आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हजे ओठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामोल बगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. तुजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोना येतोल्यांक तूं निवाडताय. तर तुजो उजवाड, तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब. तुजें मुखामोल बगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुजे पाकोट्याचे सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोल बगूंक पावतलो, आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. जबाब. तुजें मुखामोल बगूंक सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी कोर. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गींचे गूट सोपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नोंगऱ्यांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले, आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले, आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारबाऱ्या कुसाची पुतीन जुआना आनी सुजाना, आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणीत तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूचें मिसांव आमकां बापाशी व्हरूंक आनी हें मिसांव फुडें व्हरूंक ताणें देवाचें उतर परगटलें. जायते सेर्मांव सांगले. ताणें आपल्या कोरन्यान सेवा केली. बकरून जीं कोण बरीं नासलीं, गरजेक सांपडलेलीं, तांकां आपलो हात लावून वा आपलें उतर दिवन पेकोवणी फावो केली. तशेंच जायते कडेन जेजू लोकां मदें मिसळ जालो आनी हें मिसांव खेरीत भाशेन आपलें जियेता आसतना एकलो न्हू, पूण आपल्या ह्या मिसांवान ताणें दुसऱ्यांक वेंचून काडले. 12 शिसांक वेंचून काडले, पूण 12 शिसांकूच घेवन भोंवंक ना. दुसरेय जे आसात तांकांय वेंचून काडले. जेजून एके पावटी 12 जाणांक धाडले आनी मागीर 72 जाणांक धाडले. हें आमी आयकता. 12 जाणांची नांवां आमी जाणाव आनी ते घडये सगळे दादले. 72 जाण आसात, तातूंत बायलो आसल्यो की ना हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगना, पूण तें गरजेचें न्हू. आयच्या शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन आमी ह्या थोड्या बायलांची नांवां आयकता. भाग्यवंत लुकास आपलें शुभ वर्तमान बरयता आसतना खेरीत भाशेन हीं नांवां घालता. अस्तुऱ्यांक एक जेजून जो जागो दिलो तो घडये आमकां दाखोवपाक सोदता. जायते पावटी भाव भयणीनो, हेंच उतर आयकता आसतना वेगवेगळे भाशेन वेगवेगळीं मनशां पळयतात. कोण बायलांक हांगासर ह्या शुभ वर्तमानान जेजूची सेवा करपाक वा आपलो दुडू दिवपाक इतल्याकूच वापरल्यात अशें म्हणटा. जरूय जेजून सांगलेलें आसा, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा दिवंक आयलां, जाल्यार जेजू कित्याक सेवा घेता ह्या वस्तुऱ्यांची हे भाशेनूय उलोवपी मनीस आसात. जायते पावटी आमच्या पवित्र सभेन जो वावर आसा, चडश्यो जायते पावटी बायलो मुखार सरतात. बायलो मुखार सरतात तेन्ना तांची तोखणाय करपा सुवातेर जायते जाण वांकडे उलोवपी मनीसूय आसात. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या काळार भोव करून ज्या समाजान आमी आसा, आमी म्हणूंक जाता वी आर लिवींग इन अ पेट्रियार्कल सोसायटी. म्हणल्यार हेड ऑफ द फॅमिली म्हणल्यार आमकां जो आमचो बापूय आसा तो आसा. तेच भाशेन दुसऱ्या जाग्यांनी आनीक संवसाराच्या मेट्रियार्कल फॅमिलीज म्हणूय बीन आसात. मेट्रियार्कल सोसायटी म्हणजे अस्तोरी आसा ती हेड ऑफ द फॅमिली. फाटीं इंग्लंडाची राणी सोंपून गेली. इतलीं वर्सां, सुमार 70 वर्सां ती राणी आसली, अस्तोरी. भाव भयणीनो, अस्तोऱ्यांनी केल्लें काम पळोवपा सारकें जायतें आसा, तोखणाय करपा सारकें जायतें आसा, पूण दुर्दैवान जायते पावटी आमी घडये ताचेर सारकें मन घालिना. तरी आसतना तें तितलें गरजेचें न्हू. गरजेचें तें हें, जेजू आपलें शुभ वर्तमान परगट्टा आसतना न्हयच फकत आपूण एकलो, पूण सगल्यांक बाराबर घेता. दादल्यांकूय घेता, बायलांकूय घेता. पोजिशन खंयचें आसा तें आमकां तितलें गरजेचें न्हू. कालच्या दिसाक आमचो कार्दियाल साहेब ताचें मीस जालें ओल्ड गोवा, आनी तेन्ना आपल्या सेर्मावान ताणें हें सांगलें, पोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टंट, पूण सेवा जी करपाक जाय, सर्वीस जी आमी करपाक जाय ती भोव गरजेची. घडये हो रँक मातसो इल्लोसो सुबेज जालो, कार्डिनल म्हूण, पूण तो रँक न्हू, वो तें पोजिशन न्हू, पूण तातूंतल्यान तावन आनिकूय सेवा करपाक आपणाक मुखार धाडला हें ताणें सांगलें. आनी तें करपाक तुमचो सगल्यांचो सहकार जाय, तुमचे सगल्यांचें सहभागिलीपण जाय, दादल्यांचें, बायलांचें, चेड्यांचें, चेडवांचें, तशेंच सगळ्या दुसऱ्या धर्माचेंय. जाल्यार आयज हें शुभ वर्तमान आमी वाचता तेन्ना खेरीत भाशेन जेजू बराबर ह्यो अस्तोऱ्यो भोंवताल्यो, आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू पासत न्हय, पूण ही सेवा चाकरी खेरीत भाशेन देवाचें शुभ वर्तमान परगट करचे पासत. आनी आयज पासून आमचे मदलीं न्हयच फकत बायलो तशे दादले आपलो दुडू आडको मोडून आपली रिसोर्सीस एंड एनर्जी वापरून पवित्र सभेची सेवा करतात, शुभ वर्तमानाची सेवा करतात, समाजाची सेवा करतात. आनी हें सगळें कित्याक? हें सगळें जेजू आमचे पासत आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारांत आयला
आमच्या पातकां पासत तो खुर्सार मेला आनी आमच्या पासत खुर्सार मरून तो पुनर्जीवन जाला आनी हे पुनर्जीवनपणाचेर आमी भावार्थ दवरता जशें आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन आमकां उगडास केला जरी तर जेजूचें पुनर्जीवन ना वो जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचो आख्खो भावार्थ निर्फोड म्हणटच आमचो आख्खो भावार्थ जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर धरून जाता पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तो आमी समजता आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तो आमी दुसऱ्यांक दिता देखून सगलो संवसार सोरोपर्यंत जेजू आमचे बराबर आसा आनी आमचे बराबर आसा तेन्ना आमकां सगल्यांक बराबर घेवन हें शुभ वर्तमान परगट्टा आनी हे शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं ही सोडवण सगल्या मनशांक पावयता तर आयज ही कृपा आमकां मागुया आमी सांगातान वावरूंक आमी एकामेकां मदें फरक करिना जावंक हें डिस्क्रिमिनेशन करिना जावं पूण सगल्यांनी बराबर मेळून आमचो दर्जो सांबाळून आमकां जें अस्तित्व दिल्लें आसा आयडेंटिटी दिल्ली आसा डिग्निटी दिल्ली आसा ही सांबाळून आमी सगल्यांनी बराबर मेळून हें देवाचें शुभ वर्तमान देवाचें राज परगटूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोळी सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं सर्वेस्परा कॉर्नेल आनी सुप्रियान तुज्या भाग्यवंत रॉक्साक्षांच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलोली तुजी परजेची देणी दयेन मानून घे जशी तांकां आपले कोश्ट दोग सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्ने येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थिरपण मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरती तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी हांगा ताका सोय उंचरती तुका सोय सोय बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगुटुया. सुन्याची सुवामी होऊन गाथा आनी काशींतलें पियेता. कितेंय पावटी तूं वैभवानी सोर. आमी तुजें बरोण उरटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूच्या मिसावान सगल्यांक आमकां वावर आसा. सहभागिलीपणान आमी वावरूंक आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक जेन्ना जेजू सगळ्या अस्तोऱ्यांचो वावर मानून घेता, अस्तोऱ्यांच्या वावरांचेर भोव करून आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक या बाबून खोशी बसत म्हज्या गोडी रोपान खोशी दादोसाया. म्हज्या जेवणाक या बाबून खोशी बसत म्हज्या गोडी रोपान खोशी दादोसाया. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. उलो मोडून वाटात जिवान भरून वचत तुमी चुडो जाया दुसऱ्या जिवान भरात. उलो मोडून वाटात जिवान भरून वचत तुमी चुडो जाया दुसऱ्या जिवान भरात. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्योन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रॉक साक्षांचो उगडास करून तुज्या असोक्त भुरग्यांक दीर दितल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे घोटायेन दयाळपणी आमकां भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, जशें सुरवातेक सांगलां तामसड्यार खुरीस जो आसा ताचेर आताक जाल्लो आसा. कसो कितें तें सद्याक खबर ना. फकत इतलेंच परतून सांगता, उचांबड जावचें न्हय, कोणेंच उचांबड जावचें न्हय आनी कसलींच आमी कन्क्लुजन्सूय काडची न्हय. मागण्यांत आमी खेरीत भाशेन दवरुया. जे कोण घडये जांकां ही ताळणी आयली तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. फुडें आमी कितें करूंक जाय तें ताचेर निर्णय मागीर घेवया. सद्याक खुर्साचो ओकमान जायत आसा. 14 तारखेर फेस्ता दिसाक सुरू केल्लो जे पॉलिटिशन्स आसात तांणी, आनी आतां घडये तो मातशे दुसरे भाशेन येता.
मातशें शांत रावया, मागण्यांत दवरुया आनी उचांबोडाय करिनासतना ह्या प्रश्नाक आमी फुडो करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वद उपकार. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus amam kamichoy, devagin bas, devakardan. Jesus amam kamichoy, Jesus amorami, zokles konen shikaveka, Jesus